आनीक मे म्हयनो म्हणना फुडें उकाडो चड गरमी चड आनीक आमच्या स्वभावा प्रमाणे आमच्या चडाक चड उदकाचो आदार घेवचो पडटा आसरो घेवचो पडटा आनी त्यामुळे उदक कितलें आसा उदक कितकें आसा अशा प्रकारचे प्रस्न काही आमचे विचारताले म्हाका सांगून दिसता ते अशें की आमची सगळी डॅम्स धरणां जी आसात पळय न्ही ते मागीर साळावले आसुये तिलारी आसुये किंवा चापोली इवन पंचवाडी सुद्दां अंजुणे त्या डॅमांनी उदक आमकां कितलें जाय तितलें उदक आसा आमी फाटल्या 4 वर्सांचो स्टेटमेंट हाडला तर साळावली डॅम जो आसा पळय न्ही थंय अंदू आमचे कडेन 40% आसा उदक जें आसा पळय न्ही तें 40% आसा हें जवळ जवळ 2 म्हयने पावूंक शकता हे फाल्यांच्यान एंड रिजल्ट जाता न्ही जाल्यार आमकां 2 म्हयने उदक मिनिमम देत सामको आनी तशी काटकसर केली जाल्यार 2 म्हयने साळावलीचें उदक एंटायर सावथ गोवा पावूंक शकता नंतर दुसरो प्रश्न येता तो अंजुणे जो आसा पळय न्ही थंय आमचे कडेन 44% सॉरी 24% आसा उदक 24% उदक आसा आनीक 2.07 उदक आमी केन्ना सोडटात सध्या ते फाल्यांच्यान आमी थोडेशें ते कमी करतले 1 तारखेच्यान जेणे करून हे जे 1.5 म्हयन्या खातीर उदक आसा म्हणजे अंजुणे डॅमात सद्याक आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा हे 1.5 म्हयन्याचें उदक आमी पावोवंक शकतले पूण तातूंत आनी थोडी वाड करपाक लागून आमी ते 2.07 सोडटात पळय न्ही ते थोडेशें कमी करूंक पळयतात सादारणशें 1.5 किंवा 1.6 इतलें क्युबिक्स उदक आमी शेतकऱ्याक बागायती खातीर सोडटले आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताजी म्हायती तुमकां इज अ बॅलन्सिंग रिजर्वयर ताजें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमच्यान जाय तेन्ना वाडोवपाक जाता जाय तेन्ना कमी करपाक जाता फाटल्या दिसांनी ताजी उदकाची लेवल कमी आशिल्ली आनी आतांय बी ती लेवल पळय 44 आसा ती आमच्यांनी 60 पर्यंत व्हरपाक जाता कारण कशें आसा की ताका साळ न्हंयचें उदक जें आसा पळय शापोरा न्हंय जें आसा तें न्हंयचें उदक डायरेक्टली पंपींग करपाचें आनी थंय स्टोर करपाचें जेणे करून एमर्जन्सी वेळार तें उदक आमी वापरूंक शकतात आमच्या पर्वरी आनीक दुसऱ्या प्लांटा खातीर ताजे नंतर मागीर आयलें तें पंचवाडी जें आसा पळय न्ही तें आमचे कडेन 35% आसा अशें एक वर्स आशिल्लें जेन्ना 14% आशिल्लें म्हणजे 2023 जेन्ना तो डॅम जवळ जवळ ड्राय जालो तेन्ना मागीर 27% आशिल्लें उरो आमचे कडेन ह्याच तारखेक 32% आशिल्लें उनो आमचे कडेन 32 पेक्षा 3 पॉयंट वाडल्यात म्हणजे 3% वाडला 35 पॉयंट आमचे कडेन उदक आसा आनी पंचवाडी डॅमाक आमकां तशें सादारणशें म्हयनो 1.5 म्हयनो उदकाची गरज आसा आनी थंय आमकां दुसरें म्हणल्यार म्हयना कित्याक लागून आमकां साळावलीचें उदक जें आहा पळय न्ही तें बोरी आमी वयर लिफ्ट करतात ते आमी सादारणशें 7 MLD 8 MLD काडटात ते आमच्यांनी 10 MLD काडपाक जाता शेवट्या खातीर आनी पंचवाडीचें उदक जें आहा पळय एक्सक्लुझिवली पंचवाडी डॅमाचें तें आमकां आमच्यांनी फक्त पंचवाडी गांवा खातीर दवरपाक जाता आनीक साळावलीचें जें उदक आमी काडटात ड्रॉ करतात ते आमकां फूल शेवट्या खातीर आनी अर्दी बोरये खातीर वापरूंक जाता ते एकंदरीत उदका संबंदी सांगपाचें म्हटल्यार की आमकां चिंता करपाची गरज ना उदक आमकां सफिशियंट आसा 1.5 म्हयने पर्यंत पावूंक शकता हो एक भाग जालो आतां हे उदका अशें एप्रील मे म्हयनो जालो की सगळ्यांचें लक्ष हें आसता आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की फुडल्या वर्साक चड करून 100% जातलें डॅमाक उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें स्टॉक ताका उपाय सांगता तुमकां कितें केलो जाता आमी कुशावती न्हंयचें उदक लिफ्ट करपाक केलां तें फाल्यां मेच्या 30 तारखेक तें कमिशन जातलें तें कमिशन तशें जालें की दवर्ले साकून उदक जें आमी हांगा वेर्णा हाडटात सादारणशें 30 MLD ते 30 बदला आमच्यान इवन आमच्यांनी 40 उदक हाडपाक जातलें ते MLD हाडपाक जातलें थंय दवर्लेच्यान वेर्णा पूण हें उदक आसतलें कुशावती न्हंयचें जें कुशावती न्हंयचें उदक आमी फक्त मे म्हयन्याक 15 दिसा काडटाले बाकी सगळें उदक तें दर्या वतालें सुदैवान थंयच्या लोकांनी सहकार्य केलें थंयचे MLA वगैरे तांणी सगळ्यांनी सहकार्य केलें आनी थंय बॅरेज म्हणजे तशी बॅरेज बांदून आमी पूण पंप हावस जे आहा पळय न्ही आनी पंपींग सिस्टम जे आमी वाडयल्या आनी ताजें उदक आमकां भरपूर म्हणजे 30 MLD 40 MLD आमकां काडपाक मेळटा तें काडलें म्हणटरी
साळावली डॅमाच्यान आमी डेली उदक सोडटाले डेली जर राऊंड द इयर म्हणटात 365 डेज कित्याक लागून वेर्णा उदक जाय म्हणून पण आमी डॅमार सोडटाले 60 आनी आमकां हांगसर मेळटाले 30 म्हणजे 30 मेळपाक जाय म्हणून 60 आमी सोडटाले पूण फुडल्या वर्साच्यान आमकां आमचो हे जसो जालो सप्टेंबर तसो जालो आमकां साळावलीचें उदक हांगा पर्यंत येवपाचें दवर्ली येवपाचें बंद तें बंद केलें म्हणटकीर 60 mld उरलें तें आनी कुशावतचें उदक आमी लिफ्ट करताले पळय तें आमी केन्ना सोडटले आनी कुशावती म्हणजे केपेंच्यान तें उदक दवर्ली येतलें आनी दवर्लीच्यान पंपींग करून मागीर वेर्णा येतलें म्हणटकीर तितलो स्टोरेज जो आसा पळय न्ही तो साळावली डॅमाचेर वाडटलो शिवाय अजून एक स्कीम आमी घेवपाक पळयतात ती म्हणल्यार मॉडर्नायझेशन मॉडर्नायझेशन म्हणल्यार कितें जे जाग्यार शक्य आसा थंय पायपान उदक आनी पंपान उदक दिवप आतां जाता कितें एकदां गेट ओपन केली की केन्ना तें उदक व्हांवत रावता आनी ताका सहसा बंधन आसना मागीर 24 वरां तें उदक वता पूण आमी सर्टन लेवल पर्यंत म्हणजे आमी स्टडी करपाक सांगल्यार 0 to 5 किलोमिटर्स कितले शेतकरी असतात आणि त्या शेतकऱ्याची कितली एरिया आसता आनी कितले उदक जाय तशेंच मागीर 6 किलोमिटर धरून ते 10 किलोमिटर कितले शेतकरी आसात आनी कितले उदक तांकां लागतलें ताजे नंतर मागीर 11 ते 15 किलोमिटर कितले शेतकरी आसात कितले उदक लागतलें जाल्यार जाता अशें आमी इरिगेशन म्हणटात आनी सुरवातीक जी गेट ओपन करतात आनी 8 आनी 9 क्युमेक सोडटात पळय न्ही तें थ्रू आउट चालू आसता म्हणजे टेल एंडाक जे आसा पळय न्ही शेतकरी चड करून सालसेतीन बीन शेत चड रोयना आनी चुकून थोडे आसतात म्हणजे चुकून जे थोडे रोवपी आसात बागायती करपी आसात तांकां आमी पायपलायन थोडी घातली जर जाय जाल्यार तांकां पंपान उदक दिवपाक मेळटा म्हणजे जातलें अशें की आमचे डॅमाची स्टोरेज आमी प्रोटेक्ट करतले आनी जे जाग्यार शेतकऱ्यांक खरी गरज आसा थंय आमी काही ठिकाणी पंपान आनी पायपान आमी उदक दिवंक शकतले आतां पर्यंत आमचे सिस्टम जे आसा पळय सगळे कडेन हाफ राउंड पायप जे शेतां भितर जे आसा पळय न्ही ते हाफ राउंड पायप आमी घातिल्ले आसा काही ठिकाणी मोडल्यात पूण काही ठिकाणी जे चलतात पळय न्ही ते उदक वचत रावता म्हणजे आमी शेतकऱ्यां भितर जागृताय हाडपाक जाय की मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन स्प्रिंकल सिस्टम वगैरे वगैरे काही शेतकऱ्यांनी वापरले ना अशें न्ही पूण चड करून शेती खातीर भात शेती खातीर उदक जे आमी सोडून दवरतात म्हणजे कुणग्याचे कुणग्यो शेताचे शेत ताचे उदकान उफाट भरून वता पळय न्ही तें जावपाक दिवपाक जायना तातूंतल्यान पीक सामकी बरी येता अशें आसना उलट मुळाक जर चड उदक आसलें जर जायत जाल्यार रोप जें आसा पळय तें बिगडटा तर दोन कडेन ही पद्दत आमी घेवपाक केली आसा मॉडर्नायझेशन एक आमचे अंजुना हांवें जशें आतां साळावली सांगलां तशेंच अंजुनाचें उदक जें पळय न्ही तेंय बी आमी तशेंच सेव करूंक पळयतले जेणे करून फुडल्या वर्साक सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबराच्यान कंट्रोल तशें केलें शेतकऱ्यांक जाय शेतकऱ्यांक मेळटलेंच उदक हातूंत दुबावूच ना पूण त्या बरोबर आमी डॅमा भितर उदक स्टोर करून दवरूंक शकतले आनी हें हांव फुडल्या वर्साच्यान करूंक पळयतां कारण एक स्कीम आमकां पास जाल्ली आसा मॉडर्नायझेशनाची ती मुखाल्ले 1 म्हयन्या 2 म्हयन्याक आमी टेंडर करतात आनी तें काम सुरू जातलें चड करून आमच्या अंजुना साळावलीची बी त्याच लायनीचेर आमी काम करपाक केल्लें आसा जेणे करून तें उदक आमकां हांगा मेळटलें तें मेळटलें एन्टायर सावथाक मेळटलें तिसरी गजाल म्हणजे नदरेक जी आयल्या एक ती म्हटल्यार आसा पळय न्ही तातूंत सिल्टेशन खूब जाल्लें आसा हे सिल्टेशन काडपा संबंदी आमी टेंडर एक क्लोज करतात ते जर सिल्टेशन काडलें जर जाय जाल्यार कमीत कमी 30 दिसांची उदकाची स्टोरेज आनी वाडटा कारण थंय इतल्या वर्सांचो भरपूर गाळ जो आसा पळय तो असो गाळ साळावली डॅमाक ना पूण ह्या डॅमाचेर आसा अंजुना डॅमाक आसा तर अंजुना डॅमाचे गाळ जो आसा पळय तो आमी काडपाक पळयता तो ऑप्शनाचेर काडटले आमी आनी तो काडलो म्हणटकीर आमकां सादारणशे 30 दिसांची स्टोरेज आनी वाडूंक शकता म्हाका सोमाराक सारको डिटेल रिपोर्ट येतलो की कितलो क्वांटम आमी काडचो पडटलो आनी हो न्हंयतलो गाळ त्यामुळे तो शेतकरी वापरू शकता म्हणजे अशे कोणी बागायतदार वगैरे आहा ते वापरू शकतले तर त्याचो ऑप्शन कोण घेतले पळोवपाचें मागीर आनी तो काडलो जर जायत हांवें सांगलां तशें आमकां उदकाची स्टोरेज आनी अंजुना डॅमाक वाडटली दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही हाजे मागीर नंतर विचारात तुमी दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही इरिगेशनाचे खातीर ते एक खंयचो डॅमाचें उदक बंद कमी करतले अंजुना मातशें कमी करतले कितले कारण कितें जाता आतां भात शेतीचें हें ना आतां लोकांची कापणी जाली ऑलरेडी जाली त्यामुळे शेता बी उदक वता पळय न्ही ते बेश्टाच सोडून वचून बरोबर कमी कित्याक करता लेवल कमी जाला म्हणून लेवल कमी जाला मातशें उदकाचें म्हणजे पयलीं प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात न्ही तर त्या नजरेन ते
मातशें थोडेशें कमी करपाक जाय म्हणजे 2.07 जे आहा पळय न्ही ते आमी सादारणशें 1.5 1.6 इतले करपाक आणि सरासरी किती वेळ पिवपाचें उदक कितें म्हटलें पिवपाचें उदक दिवपाचें प्रमाण ना पळय येवपाची उदकाचे डिपार्टमेंट वेगळे आसा पण म्हाका म्हायती आसा ते प्रमाणे आनी हांव थोडोसो अभ्यास ताजो सुद्दां करता बेश्टें रॉ वॉटर सामायिक रावूंक जायना येवपाचें सुद्दां उदक लोकांक बाबा कशें मेळटा कितें मेळटा वगैरे थोडेशें ध्यान आसूंकच जाय सो त्या नदरेन म्हजे दिसपान 5 वरां तरी मिनिमम मेळटात लोकांक काही गांव अशे आसात म्हणजे म्हगेल्या मतदारसंघांनी इतर ठिकाणी सुद्दां लोकांक 24 वर उदक मेळटा लो लायंग एरिया जे आसा पळय न्ही ते लो लायंग एरियेक उदक लोकांक 24 वरां मेळटा आतां फूल सगळेच गोंयभर म्हणजे हांव म्हणन की 80% उदक जर आमी अशें 5 वरां 10 वरां अशें करतले जर जायत जाल्यार आमचे प्लांट्स जे आतां हातूं आसात पळय न्ही इन कन्स्ट्रक्शन स्टेज आसा पळय न्ही ते कंप्लीट जावपाक जाय फॉर एक्झाम्पल एक आतां प्लांटाचें काम चलता आमच्या हांगसर तुज्या सांग्यार 100 mld प्लांट त्या प्लांटाचें उदक आनी पायपलायन डायरेक्टली वास्को पर्यंत दितली म्हणजे ऑटोमॅटिकली मागीर आमी हांगा व्हरून जें उदक दितात पळय न्ही खंय म्हटल्यार दवर्लीच्यान वेर्ना व्हरून उदक येतात पळय न्ही तें उदक आमकां एखादी व्हरपाक पडचें ना वेल्यान जाल्यार इंडस्ट्री लागतली आमी थंयच्यान उदक तें प्रोसेस करून मागीर मुखार हांगा व्हरतात खंय वास्को व्हरतात पण ही लायन जी आसा पळय न्ही ही लायन जर डायरेक्टली वास्को पर्यंत गेली जर जाय 100 mld जी पंपींग स्टेशनाची जाल्यार वास्को सुद्दां उदकाची सुदारतलें हांव तुका सारकें म्हजे हाजे प्रमाणे सांगता उदकाचे प्रॉब्लेम्स मुखार केन्नाय जावंक शकतात ते आमच्या पणजी आनी तिसवाडी हे दोनूच तालुके आनी सॉरी दारबांदोडा हे 3 तालुके जे आसा पळय न्ही हांकां एकच न्हंय लागता ती म्हटल्यार ओपा आनी ओपा न्हंय जे आसा पळय न्ही ताका सारको असो पेरिनियल फूल मोठो सारको फ्लो ना आतां सुद्दां आमकां उदक मेळटा पळय न्ही त्या बंधाऱ्याचें उदक मेळटा आमी 10 12 13 बंधारे 13 14 15 बंधारे बांदतात त्या बंधाऱ्याचें उदक एक ब्रेक करून आमी हाडटात आनी ऑफकोर्स आतां ह्या लेवलाचेर केलां की थंय 3 डॅमाचे आमचे सामके ऑन वॉर फुटींग काम चलता एक काजूमळ एक तातोडी आनी एक तुजें आमच्या मानकेन गवळ म्हणून शिरोड्या ते शिरोडे पडटा तातूंतले म्हाका पयलीं आतां इमिजिएटली करपाक पळोवपाक जाय ते म्हणजे जमता जाल्यार ह्या वर्साकच फावंडेशन ते म्हणल्यार काजूमळ सो देवान लोकांनी थंय कॉपरेशन केल्लें आसा लोकांनी एनओसीज दिल्ले आसा आनी ते काजूमळ जाले जर जाल्यार सादारणशे 3-4 बंधाऱ्याचें उदक आमी थंय स्टोर करूं शकतले म्हणजे 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमकां काजूमळ हे डॅमाचेर मेळूंक शकतलो नवीन हय दॅट इज एज गूड एज सादारणशे 45 डॅमा सारको आसतलो तो आयज गोंयांतले जितले म्हणजे गांवांचे प्रोजेक्ट